दुर्दैवाच काल गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या प्रेजिडेंटान एक इशू काडलेलो सनबर्नाचो 31 लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून. आनी तुमचो आयज ट्वीट पळयलो जाल्यार तेंच्यो टिकेटी अजुनूय सेलिंग चालू आसात तेजी तुमची. पळयात, एक खंताची गोश्ट म्हणजे सरकार कोण चलयता, सनबर्नवाले चलयतात काय आनी कोण चलयता. माननीय मुख्यमंत्र्यान काल ओल्ड गोवा एक वक्तव्य केल्लें की लोकांक जर नाका आनी स्थानीक आमदारांक जर नाका आनी लोक स्पेशली जर खास करून लोकांक जर नाका जाल्यार 31 तारखेक ते जावचे ना आनी परमिशन आमी दिवना म्हणून. मुख्यमंत्र्याचें वक्तव्य पेपरार सगळे छापून आयले आज. इतलें सुद्दां आसतना तुमी आतां पयला आमी टिकेटी बूक करपाक ट्राय केल्यो, ते VIP टिकेट्स. म्हणजे 31 तारखेर टिकेट्स आर बीन ओपनली सोल्ड ऑन मेक बूक माय शो. इतलें आसतना की अजून ताची परमिशनां जावना. सो हातून एक क्वेश्चन मार्क पडटा आमच्या अध्यक्षान बाब विजय सरदेसायान काल म्हणिल्ल्या भशेन की हे सनबर्नवाले सरकारी जावंय जावंक सोदतात काय, हे आमी जावपा दिवपा जायना. कारण दीस इज अ बॅड ट्रेंड. राज्याचो जेन्ना मुखेली सांगता की 31 तारखेक जावंक शकना, अशा वेळाचेर बूक माय शो सारखे वेबसायट्यो टिकेट्यो विकता. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स की देर इज नो लॉ ऑफ द लँड. म्हणजे कोण कोणाक भिना, सब कुछ अलबेला आहे म्हणटा पळय तशें चल्लां. स्थानीक आमदार बोवाळ घालतात थंय, लोक बोवाळ घालतात, पंचायत बोवाळ घालतात. आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान काल क्लियर सांगला की लोकांक जर नाका जावंक जायना. कारण 31 तारखेर जर धंदो जाता, ट्युरिस्ट येता, हांगा येता, तर स्थानिकांक पयलीं धंदो जावंक जाय. सेकेंड, ते बेल्टान पूर्णपणे सगळें जाम जाता. सो यू कॅनॉट हॅव दीस थिंग्स ऑन 31. आनी पार्टी प्रेसिडेंटान आमकां काल क्लियर केला. ताच्या नंतर मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केलां अशें आसतना टिकेट्यो विकतात. दीस क्लियरली इंडिकेट्स दॅट वी आर इन बनाना रिपब्लीक. अदरवायज चीफ मिनिस्टर हॅज टू कम ऑन रिकॉर्ड अँड क्लियरली एक्ट ऑन दीस इमिडिएटली. नाल्यार हातून स्पश्ट जातलें की हांगा तांकां सगळ्यांक ते जावंय जाल्यात म्हणून सनबर्नवाले.